हरे कृष्ण. धन्यवाद जयंती माताजी. इतली छंद करून तुम्ही हे नरोत्तम दास ठाकूरांना भजन याचे अर्थ सांगून वचन सांगून दिलेले आहे आणि शिष्टाष्टकमात सुरेश लोक आहे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. पुराजनाक स्वागत असायची सेशन अंतू स्पेशली पुरा मालगड जनाल भक्त जनाल पुरा जनाल आशीर्वाद घेऊन हे सेशन अंतू मुखार सिद्धा कोणी मस्त पुराजन रेकॉर्डिंग मागीर पळयता ती तुमकां स्वागत आसा सेमिनार. सो आम्ही शिष्टाष्टकम हे चैतन्य महाप्रभूने विरचित शिष्टाष्टकमा वयरी हे सेमिनार सिरीज आज तुकून सुरू करूया. अगेन डिस्क्लेमर की हांव खंयचे तरी असल टॉपिक्साक डिस्क्रायब करचे क्वॉलिफायड ना, कसं साक्षात्कार ना जाल्यार खंयचे किंचित रुपारी तुमगेल पुराजनाला एक सान रुपार सेव करता भाग्य मेळना म्हणून ते तुमगेले आशीर्वाद घेवन करता आसा. ह्या पॅटर्न प्रोग्रामाचे सेशन तशी आसतना कशी आम्ही केवल अष्टकमा म्हणून केची की ಸ್ವಲ್ಪ वेळ एक 25 मिनिट्स हाफ एन आवर त्या टॉपिका विषयी डिस्कशन करल्या. मागीर आम्ही एक हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया 108 पंथा. प्रभुपाद स्वामीला आम्ही रेकॉर्डिंग घालता ती तेन्ना आम्ही ओटूची ते 108 पंथा जप करूया आणि लास्टार मागीर कसं नाही कोणाले कॉमेंट्स फीडबॅक असलेली कंक्लूजन करूया. सो आयची सेशन प्रार्थना करून सुरू करूया. कसं की गोड विषय हो शिष्टाष्टकम म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूल्या मनांत तशी कसं की ती भावना व्यक्त जाता आणि पुरा भक्तजनाक वैष्णवजनाक हे शिष्टाष्टकम प्रार्थना म्हळ्यार भारी प्रीती. सो तसल्या विशयार आम्ही उलोवचे वता आसा देवा तुगेले आशीर्वाद घेवन आम्ही पुराजन हे नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स स्पेंड करतात ह्या सत्संगान तू आम्ही काही भक्तीन तू मुखार वचता आसल्या भाग्य दिवका म्हणून प्रार्थना करू. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो हे सेमिनाराचे पर्पज आमगेल मूड की आम्ही आमगेले मन आमगेल हृदयपूर्वक आम्ही देवाल नामस्मरण करता ती आणि देवाल नामस्मरण करता त्या देवाल नामस्मरणाची गोडी ती भावना आमगेले हृदयांतू मनांतू आनीक ताचे अनुभव जो आसतलो प्रार्थना करून आमकां ताची ओटू आनीक एक प्रकार म्हणटात पळय ते आनीक कोरया म्हूण तशी भक्तीन ती गोडी आसा ते आमकां मनांत प्राप्त जावचे आसले ते भावनेन हे सेमिनार आमी पुराजन अटेंड करता आसत. सो आज आमी फर्स्ट वर्साचे हें करूया जाल्यार आज फर्स्ट वर्स नेक्स्ट टायम डिटेलान करूया. आज हें 8 आसा जाल्यार सेशन्स मे बी 12-13 करता कशी खंयच्या टायमा लेकार आमी पळोवया. जाल्यार आज शिष्टाष्टकमाचे मोर ओवरव्यू पळोवया म्हळ्यार शिष्टाष्टकमान तू चैतन्य महाप्रभू भावन कसन आशिल्ली आणि कसन आहे त्या प्रकारार जी आमी आयच्या सेशनात पळोवया. तो सुरेश लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय चंद्रिका कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. स्वामी शिष्टाष्टकमाचे श्लोक आसा ती ताची वयरीची डिस्कशन करूया आणि हाची वयर कॉमेंट्री भक्ती विनोद ठाकूर तांणी ताजे शिष्टाष्टकमा विशयी बरयलेलें आशिल्लें तांतूं देखून रेफर करता आसा आणि मुखारी हे चैतन्य चरित शिष्टाष्टकम एक्चुअली चैतन्य चरितामृत म्हणून ते काव्य आसा चैतन्य महाप्रभू विशय कृष्णदास कविराज गोस्वामीन बरयलें तांतूं हे अंतलिलांत हे शिष्टाष्टकम प्रार्थना येता. सो आमी ते खंयची परिस्थितीन ते शिष्टाष्टकम प्रार्थना आसा ताजे विशयी आमी पळोवचें आसा.
सो हें पळयल्यार चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कृष्णालो अवतारू भक्तार रुपारी की देवाक दिस कळ देवाल मनांत आशिल्लें की मेगेल भक्त जनांक कसन ही गोडी प्राप्त जाता मेगेल भक्ती करून ताका देवानच ही देवाल भक्ताल रुपार अवतार घेतलो आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभू रुपारी अवतार घेतिल्लो म्हणून आनी ताची विवर्सून तांतू सिद्धांतीक रुपाचेर चैतन्य चरितामृत हें काव्यांत बरयल्लें आसा तांतू 3 भाग आसा ती आदी लीला मध्य लीला आनी अंतलीला म्हणून आदी लीलाचे 17 चॅप्टर्स आसा ती मध्य लीलाचे 25 आसा ती आनी अंतलीलाचे 20 चॅप्टर्स आसात 20 चॅप्टर आनी ते अंतलीलाचे लास्ट चॅप्टर 20th चॅप्टरांतू हें शिष्टाष्टकम प्रार्थना येता सो हें शिष्टाष्टकम प्रार्थना एक प्रकार चैतन्य महाप्रभू सगळे तांगेले अवताराचे विशय लीले विशय आसा बायोग्राफिकल फॉर्मॅटार आसा सो आदी लिलान पळयल्यार चैतन्य महाप्रभू जन्मा दोखून आनी तांगेले कसन विशय कसन घटन जालेली तांगेली लीला वळारी ताजे विशय पुरा दृश्टांत आसा आनी मुखारसून मागीर तशी मुखारसून वता जाल्यार हें कोण काव्य बरयलेलें भक्त आसा ती कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांणी खंयचे एक सिद्धांतीक रुपारी विशय कसं आस म्हूण जाल्यार ताका मस्त विवरसून सांगता ती म्हळ्यार खंयचो एक घटन जाली तांत सिद्धांतीक रुपार ताजे विशय कसन आसा ताजे विशय तांणी मस्त विवरसून सांगता ती म्हळ्यार लीला रुपारी सांगता वचना ती कसं सिद्धांता विशय असल्यार ताजे विशय कसं की व्हड संवाद आसा ताचे मुखार सो त्या प्रकारार आमी पळय येता की हें बायोग्राफी मात न्हय खाली लीला मात न्हय देवाली जाल्यार हाची मागशी कसं सिद्धांत आसा ताजे विशय कृष्णदास कविराज गोस्वामी मस्त विवरसून बरयता ती लीले विशय आमी पळयल्यार चड विंगड काव्य आसा चैतन्य महाप्रभूलें चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल तांतू लीला मात आसा जाल्यार चैतन्य चरितामृतांतू सिद्धांतीक रुपार कसं आमकां मना वर्चस्व आसा तें एक प्रकार पळय येता सो देवा लील कशी आसाची चैतन्य चरितामृतांतू जाल्यार सिद्धांता विशय मस्त सकट संवाद आसा आनी अंतलीलांत आमी पळय येता देवाल अवतार हें भुमीर समाप्त जावची ताजे विशय वय चैतन्य चरितामृता बरयली चैतन्य चरितामृता अंतलीलाचे आमी पळयल्यार एक पर्यंत पूर्ण जाताना ते चैतन्य चरितामृत तांतू अशें आसा की चैतन्य महाप्रभूर एकदम भाव विभोर जावन भक्तींत लीन जावन आसा ती म्हूण सो त्या प्रकारार ते देवा लीला कशी समाप्त जाली म्हूण तें चैतन्य चरितामृतांत सांगनी ती सो आमी पळय येता की हें बुक्क एंड जाता चैतन्य चरितामृत तेन्ना देव एकदम भक्तीन भक्ती भावेन एकदम मनस्पूर्वक जावन भक्ती करताना म्हूण तेन्ना तें हें काव्य एंड जाता समाप्त जाता सो त्या प्रकारार आमी पळय येता की हें चैतन्य चरितामृतांत सगळे एक विशय अशे आसा म्हळ्यार की आमी देवाल नामस्मरणा वयरी कशी मन घालयत कशी तंतू ती म्हणटात पळय ताची गोडी कशी अनुभव करूं येता आनी त्या प्रकार त्या चैतन्य महाप्रभून ती वाट दाखोवन दिलेली आसा सो शिष्टाष्टकमांत आमी पळयल्यार शिष्टाष्टकम म्हळ्यार शिक्षा दिलेली इन्स्ट्रक्शन्स 8 इन्स्ट्रक्शन्स आसात त्या प्रकारान जाल्यार तें अंतलीलांत ते 8 श्लोक एका मागशेक येयना ते एक श्लोक येतरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ಸ್ವಲ್ಪ अनिके विशय तांचे विशय सांगतात एक श्लोका विशय ताका विवरसून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर दोन्ही श्लोक येता सो त्या प्रकारार आमी पळय येता की हें अशें न्हय की चैतन्य महाप्रभून हें ओट्टू सांगिल्लें हें विंगड टायमार सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभून जाल्यार कोण आचार्य गण आसा स्वामी आसा ती तांणी हे 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें तांणी हें ओट्टू करून ताका शिक्षाष्टकम म्हणून तें तांणी प्रस्तुत केलेलें आसा आनी आमी शिक्षाष्टकान पळय येता की एक श्लोक जर मुखावेल श्लोक जाताना ते देवाल भक्तीच ती भावना आसा पळय आनिके वाडून येता आनिके वाडून येता आनिके वाडून येता सो त्या प्रकाराची हें शिक्षाष्टकम आसा मागीर आमी आनीक एक विशय म्हळ्यार देवालें भावन कशें नाशिल्लें शिक्षाष्टकम म्हणटा शिक्षा म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन्स जाल्यार आमी पळय येता की देव हें शिक्षाष्टकम म्हळ्यार कशें की सांगचें न्हय जाल्यार देव कशें हें शिक्षाष्टकमाचो अर्थ पळयल्यार देव कशें शिक्षा दिवचे भावनेन ना प्रचारा भावनेन ना चैतन्य महाप्रभून प्रचार केलेलो म्हळ्यार सगळ्या भारत भुमीन तांणी भ्रमण करून प्रचार केलेलो आसा जाल्यार अंतलीलांतू ते शिक्षाष्टकमाची प्रार्थना सांगिल्ली आसा तेन्ना तांणी जगन्नाथ पुरींतू आशिल्लीं ती आनी त्या टायमार तांणी खाली एक जगन्नाथ पुरीन म्हणटात पळय
कच्च्या प्रचारा विषय चड नाशिलो, तांणी खाली देवाल उडगास करचें, नामस्मरण स्मरण करचें आनी देवाल नामस्मरणांतूच देवाल दर्शन घेवनूच तांतू तांगेलें सगळें एक लिला प्रस्तुत केलेलो आसतानी आनी तांगेल भक्तां उठतानी बैसून सत्संग करचें, तोच एक विशय आसा. सो त्या प्रकारार पळयात कसं एक पूर हिंदुस्तान तांगेल कसं एक प्रचाराची भावन नाशिल्ली, की तांणी कसं एक म्हणटात पळय अशी करका तशी करका म्हूण ना. हां, एक मात्र देवाल भक्तां लोटू बैसून देवाल नामस्मरण ताजेची भक्ती विशय ताजे विशय मात संवाद असे अंतलिलांतू. सो चैतन्य महाप्रभू एक प्रकारार पळयल्यार हे अंतलिलेंतू तांणी हार्डली कोणाक कशें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले नासत. तांणी तांगेली भावन आसता की देवाल उडगास करता आसता, देवाल उडगास करता आसता तांची. सो शिक्षाष्टकम म्हळ्यार एक प्रकारार पळय इन्स्ट्रक्शन्स आनी इन्स्ट्रक्शन्स आर नॉर्मली आमी सांगतात म्हळ्यार कशें की एक फॉलो करता तशी म्हूण. जाल्यार आमी हे शिक्षाष्टकमाचो अर्थ पळयल्यार अशें आसा की देव देवाल्याक उलोवन घेतात म्हणटात पळय. एक प्रकार आमी कसो म्हणटात पळय, आमी केन्ना आमगेल्या मना भितरी कशें की एक भितरी कसं लेखता ती आत्मचिंतन म्हणटात पळय, तशी एक प्रकारार आसा हें शिक्षाष्टकम म्हूण पळयत. सो हें शिक्षाष्टकमान तूं देवाल आमी मुखार पळयल्यार एक प्रकार 2 प्रकाराचें भावन आसा. शिक्षा म्हळ्यार एकल्यान कोणाक विंगड जेन्ना दिवचें जनरली. म्हळ्यार आतां भगवद गीता पळयल्यार कृष्णान अर्जुनाक दिवचें. भागवतम पळयल्यार शुक मुनीन सांगचें तें आनी विंगड जेन्ना आयकता ती. जाल्यार हें शिक्षाष्टकमान तूं भजनेंत कशें आसता पळय, त्या प्रकाराची एक भावन आसा म्हूण पळयता. कसो की मस्त सकट वैष्णव संत केन्ना भजन बरयता ती, तांणी तांगेलें मना सांगता ती. म्हळ्यार हे मना तूं देवाल नामस्मरणा वयरी आनिके घट्टी जा म्हूण कशें तें भजन आसता पळय. भज हो रे मन श्री नंद नंदन. म्हळ्यार अशी वैष्णव तें भजन म्हण सांगता तांगेल्या मना सांगता ती. म्हळ्यार आमगेले मनाक इन्स्ट्रक्शन शिक्षा आनी एक प्रकाराचें आत्मचिंतन करचें. शिक्षा आमकांच दिवची तशी ती एक भावन आसा. सो चैतन्य महाप्रभूलें हें मूळ आसा शिक्षाष्टकमान तूं तेन्ना तांणी एक प्रकार तांगेली ती भावन व्यक्त करता आसा ती तांकां सांगून की देवाल नामस्मरण म्हळ्यार कितलें गोड आसा. देवाल नामस्मरणान तूं म्हाका रुची ना. तसो पुरार्थ सांग तूं. मात अशी देवाक चैतन्य महाप्रभून तांकां सांगून घेवचें एक प्रकार म्हूण येता जाल्यार ताजे थ्रू ते आमकां इन्स्ट्रक्शन्स तांणी कशी ते भावना तशी आमगेली भावना आसूं का म्हूण ते तांणी दाखोवन दिता ती म्हूण पळयता. आनी आमी एक श्लोक पळयता आसतना पळयल्यार आमकां कळटलें चैतन्य महाप्रभू पुरा श्लोकान तूं शिक्षाष्टकमाचे देवाल नामस्मरणाचे महिमा सांगता आसा की देवाल नामस्मरण देवाल नाम जप करचें म्हळ्यार कितलो एक व्हड विशय म्हूण. सो आमी पळयल्यार की मन, आत्म आनी कृष्ण हो 3 विशय पळयल्यार आमी पळयल्यार शिक्षाष्टकमा श्लोकाचे अर्थ अशें आसा की एक प्रकाराचे म्हणटात पळय आत्म तागेल्या मनाक सांगता आसा की हे देवा म्हाका तुगेलो उडगास करचो तूं म्हाका अवसर दी, अवकाश दी. एक प्रकार मागून दैन्य भावन की देवा म्हाका तुगेल्या नामस्मरणा प्रती रुची दी. हांव हे संवसारांत पडलेलो आसा. म्हाका तुगेल्या नामस्मरणा देवाल विशयान तूं कसलें एक रुची ना. देवा तूं म्हाका दिवका. त्या प्रकाराची एक दैन्य भावानूय चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आसा ती म्हूण सांगयता. सो आनी एक म्हणटा चैतन्य महाप्रभू शिक्षाष्टकमान तशें आसा की देवाल्या देव प्रार्थना करता. एक श्लोक आसा अयि नंद तनुजा किंकरम पतितां मां विषमे भवांबुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितधूली सदृशम विचिंतयाम. सो हांतू हे शिक्षाष्टकमाचे भाग आतां हांतू चैतन्य महाप्रभू डायरेक्टली देवाक प्रार्थना करता आसा. सो आमी हें पळयता हें शिक्षाष्टकम म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन्स न्हय जाल्यार देवाल एक मूड अशें आसा की आमी कशें आसूं काय आमगेली भावना देवाल नामस्मरण करतना भक्ती प्रती ते देव आमकां दाखोवन दिता आसा. आनी चैतन्य महाप्रभू अवतारू म्हळ्यार तशी की एक भक्ताल रुपार आयली तांणी देव. सो तांणी भक्ताल एक मूड कशें आसूं का भक्ताल भावना कशी आसूं का कशी भक्तीन तांगेलें मन लावका तें आमकां हें शिक्षाष्टकमा थ्रू
पळोवचें मेळटलें म्हूण सांगीत. सो आनी हातूंत एक प्रकारान आमी पळयल्यार चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लो हो विशय संबंध, अभिधेय आनी प्रयोजन. हें कशें न्ही, हे 3 विशय ते आमी पळोवया. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. सो चैतन्य महाप्रभून हे विशय सांगिल्ले आनी हे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन हो 3 विशय आमी आतां हे शिश्टाष्टकमाचे केन्ना आमी अर्थ मनाक भरतलीं आनी तुमकां हो 3 विशय दिसूं येतलो. आता संबंध, अभिधेय आनी प्रयोजन म्हळ्यार कशें न्ही. आतां एक सामान्य एक दृश्टांत दिवं म्हणून जाल्यार आतां आमकां एक भारी एक चंद कार दिसलें. ते कार पळयलें सुद्दां अशें दिसलें की भारी चंद कार आसा मू. हें मेकेलें म्हाका हें कार आशिल्ली जाल्यार कितलें लायक आसा हें मॉडल पळोवचें, चंद आसा कलर, सीट आनी ताजें कितलें चंद आसा. हें कार मेगेलें हेका आसा म्हूण जाल्यार म्हणून. म्हळ्यार आमी कशें की हें आमकां जावका म्हूण दिसता पळय, तेन्ना त्या वस्तू वटू त्या व्यक्ती वटू आमगेलो एक संबंध जाता, आमगेल्या मनांत येता. ते संबंधा विशय म्हळ्यार तें संबंध जालो. म्हळ्यार हें कार भारी चंद आसा, हें म्हाका जावका म्हूण तशें एक मन आयलें सुद्दां त्या विशया वटू मनस्पूर्वक जावन ते आमी तशी लेखतात केन्ना पळय, तेन्ना त्या विशया वटू आमगेलो एक संबंध जाता म्हूण पळयत. ते एक संबंध जालो पळय म्हळ्यार ते कार कसो जावका म्हूण दिसलें पळय. जाल्यार मुखार सून वचका जाल्यार कार जावका म्हूण घेवका म्हूण जाल्यार ताची एक प्रोसेस आसा. मनांत कार जावका म्हूण जाल्यार ते कार मेळना. मागीर ताजे विशय मागीर आमी म्हणटात पळय तिळसुका म्हळ्यार खंय मेळटलें तें कार, त्या काराचें कितलें मोल, तें मोल कितलें म्हूण कळटरी तितलें दुड्ड आसा की दिवं की ताजे खातीर एक लोन काडका की केन्ना घेवचें, खंयच्या शोरुमा वचचें, ताची पुराय एक प्रोसेस आसा, एक प्रणाली आसा. खाली मनांत कार जावका म्हळ्यार कार मेळना. हें पुरा कोरता दुड्ड दिवची की त्या शोरुमा वचून पळोवचें की कसन ताची इन्शुरन्स घेवची की त्या पुरा प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसाक अभिधेय म्हणटा ती म्हळ्यार खंयची एक वस्तू प्राप्त करचें तें एक प्रोसेस आसा पळय ताका अभिधेय. आनी लास्टार ताजे रिजल्ट कसो येता, ते कार मेळटरी अभिधेय जावन ते कार हाडलें. मागीर ताजें लास्टाक ताचे एक रिजल्ट कसो मेळटा म्हणटा ताका प्रयोजन. म्हळ्यार त्या काराची एडवर्टायजमेंट येता पळय, तेन्ना दाखयता ती की तो मनुश्य गांवांत येता तागेलें नवें कार घेवन. ते नवें कार घेवन आयले सुद्दां गांवतूल पुरा जन पळयतात ताका जाळान आनी ताका मनाक खुशी जाता. पळय कसन पुरा जाळान मेगेली कार पळयतात पळय. तांगेलें नांव मेगेलें मात तें कार आसा म्हूण. त्या विंगड जडान एक जळकपणान तेन्ना पळयता ती कसन आमकां खुशी मेळटा पळय. तें कार घेवचें एक प्रयोजन जाल्लें म्हूण. म्हळ्यार कशें की ताचे एक रिजल्ट मेगेलें आसा ते विशय वस्तू कार विंगड कोणालें ना और ते कशें की ताची खुशी मेळटा पळय ते कार प्राप्त करून ताचें एक प्रयोजन म्हणून आमी त्या विशयार पळयत. सो तो हें एक सामान्य दृश्टांतार आमी पळयलें संबंध, अभिधेय आनी प्रयोजन कशें म्हणून. जाल्यार चैतन्य महाप्रभू तांगेलें तांणी केन्ना सांगता ती तांगेली शिक्षांतू सांगता ती की आमी संबंध हे मनुष्य जिवनांत कोणा लोट करता, कृष्णा लोट करता म्हूण. आनी अभिधेय कशी ते कार घेवचें कशें की प्रोसेस आसा न्हू, ताजें मोल कशें कितले दुड्ड दिवका, लोन घेवका, ते अभिधेय म्हळ्यार तें घेवचें. तशी जी कृष्णा लोटू संबंध जावका मुखार सून वचूं जाल्यार ते अभिधेय म्हळ्यार भक्तीचें प्रोसेस. भक्ती केन्ना करता ती त्या भक्तीन आमकां कृष्ण प्राप्त जावचें साध्य आसा म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ती. आनी प्रयोजन कशें जातलें आमकां कृष्णाल पती प्रेम म्हणटात पळय प्रेम आमगेलें हृदयांतू कृष्णाल प्रती प्रेम आमकां येतलें म्हूण. सो आध्यात्मीक जिवनांतू मनुष्य जिवनांतू एक व्हड विशय म्हळ्यार कृष्णा लोटू आमी संबंध जोडसून घेवचे. खंयचें हें जगत की पुरा मस्त सकट संबंध आसा तातूंत वयर तोकू जगता आसचें पुरो जाल्यार देवा लोटचो संबंध कसो आसा पळय तो पुरा कशी म्हत्वाचो संबंद म्हूण चैतन्य महाप्रभून सांगचें. तो एक संबंध आमी घट्ट धरल्यार बाकी पुरा संबंद आमगे चांग रुपार चलतलो. जाल्यार हो एक संबंद देवा लोट संबंद आमी गट्टी दवरका म्हूण चैतन्य महाप्रभून सांगचें. आनी एक पंत आमकां देवा लोट संबंध जावका म्हूण मनांत आयल्यार देवा मनस्पूर्वक देवा म्हाका तुगेलो संबंध कोरका हें मनुष्य जिवनांतू तेन्ना आमकां भक्तींतू मुखार सून वचूं म्हणून दिसतलें तें अभिधेय दिसतलें. आनी ते भक्तींतू मुखार सून वचचे खातीर कशें आमी तें कसन तें आचार्य गणान स्वाम्यान आमकां तें प्रणाली भक्तीची प्रोसेस कसन दाखोवन दिलेलें आसा तें आमी
फॉलो करता गेल्यार तांणी सांगिल्लें आज्ञा आमी स्वीकार करून गुरुजनान आमकां सांगल्या म्हणके आमी मुखार शिल्यारी तेन्ना आमकां प्रयोजन जातलें ताजें. आनी ताजें प्रयोजन कशें न्हय प्रेम, देवाल प्रती प्रेम. आनी देवाल प्रती प्रेम आमकां निश्काम रुपार आमकां देवाल प्रती प्रेम आमगे हृदयांत उत्पन्न जाल्यार तेन्ना आमी देवाल वांगडा आमगे संबंद केन्नाय चुकना म्हूण सांगतात. आनी एक भारी एक आनंद जिवनांत प्राप्त करचें साध्य आसा. आमके देवाल खातीर प्रेम उत्पन्न जाल्यार आमगे हृदया भितर. सो आमी हे संबंध करतना काराचें एक एग्जांपल घेतलें पळय जाल्यार एक पंत विंगड विशय खंयचे संबंध करतना आमकां सुरय पता तितले इंट्रस्ट येवचेच ना. पक्कने तुमी खंयचे एक ब्रोकरा वांगडा घर पळोवचें गेले म्हूण लेख्यात आनी तें घर पळयलें सुद्दां तुमकां तितलें इंट्रस्ट येना अडना घर तितलें लायक ना अडना म्हूण. जाल्यार तो ब्रोकर आसा पळय कोण घर दाखयता तुमकां तो मस्त सकट तुमकां एक्सप्लेन करता पळयात ती हांगा 4 रूम आसा हांगा दोकून कंडे दोकून पळयात ती समुद्र दिसता ह्या बगलेन पळयल्यार लागींच 5 मिनट वाटेर स्टेशनय आसा मुखार पुरो एक डिपार्टमेंटल स्टोरय आसा आनी हांगा स्कूलय आसा. तेन्ना तुमी त्या ब्रोकरान सांगिल्लें आयकतात पळय ऑल्दो सुरयत पण आयकता तुमकां घरा विशीं तितलें कसं इंट्रस्टिंग दिसता न्ही अडना तशें कांय व्हड ना तशें कांय म्हणल्यार म्हणटा पळय म्हाका घेवका म्हूण तशें दिसना हें घर. जाल्यार ते ब्रोकर तुमकां केन्ना विवरसून सांगता पळय हांगा समुद्र पळयत हांगा हें स्कूल लागीं आसा तेन्ना आमगेलो इंट्रस्ट वाडता वता आनी सुरय आशिल्ली की ना चड आमकां इंट्रस्ट येता. कसं की एक आकर्शण तातूंत मुखारसून येता. तशींच आमी केन्ना कशी त्या घरा विशीं आयकल म्हणटात पळय तेन्ना आमगेले त्या घरा वटून संबंध जाल्लो जाल्यार ताची व्हॅल्यू आमकां अंडरस्टँड करचें जाय न्ही. ते व्हॅल्यू अंडरस्टँड करचें कशें ना केन्ना त्या ब्रोकरान आमकां सांगलें की हांगा समुद्र लागीं आसा हें स्कूलय लागीं आसा हो पुराय विशय सांगता गेलो न्हू तो ब्रोकर हें सोसायटीन चांग जन राबता ती हें गांवतूल जन लायक आसा ती ते पुरो सांगता घेतले सुद्दां तेन्ना आमगेलें आकर्शण त्या घरा प्रती वाडता अगूर 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 वाडता. सो तेंच एक प्रकार शिक्षाष्टकमान तूं आमी पळयत की सुरयेचे एक प्रकार म्हणटात सुरयेचे 4-5 श्लोक संबंदा प्रती आसा देवाल विशय सांगता कृष्णाल कट्टूट संबंध जावका म्हूण कृष्णाल तें म्हणटात पळय देवाल नामस्मरणा विशय चैतन्य महाप्रभू सांगून दिता की देवाल नामस्मरण कितलो व्हड तें देवाल नांव म्हळ्यार कितलो व्हड म्हूण. जाल्यार की आमी देवाल नामस्मरणा खाली इतलें सांगल्यार आमकां तें मना वचेच ना जाल्यार चैतन्य महाप्रभू तें विवरसून सांगता की देवाल नामस्मरणांत कसं गोड आसा ताचेन कसं एक अनुभव करूं येता आमी आमगेल्या जिवनांत त्या प्रकारे चैतन्य महाप्रभून तें सांगलें सुद्दां आमगेलें कसन स्थिती म्हळ्यार आमी एक आत्मो आनी हे मनुष्य जन्मांत आमगेल्या आत्माचे साक्षात्कार करून आमगेल्या आत्माचे उद्धार करूं येता आमी म्हूण ते चैतन्य महाप्रभू आमकां दाखोवन दिता म्हूण. सो ह्या प्रकाराचें म्हणून येता की एक संबंध अभिदय आनी हें प्रयोजन हें पुरो आमी शिश्टाष्टकमाचे श्लोकांत आमी तें कशें पळयतलीं पळय तेन्ना आमकां कळटलें म्हूण. आतां हें भक्तीच्या प्रोसेसान तूं कशी फॉलो करता भक्ती म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून प्रल्हाद महाराजान आमकां भागवतमान तूं सांगून दिलेलें आसा चंद्ररुपारी म्हळ्यार हिरण्यकशिपून प्रल्हादाक निमगुचें की तुका स्कुलान तूं बेस्ट एज्युकेशन म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार तुका कसं लायक शिकचें मेळ्ळें म्हूण तेन्ना प्रल्हाद महाराजान सांगचें आसना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णो भक्तिश्चेन नवलक्षण क्रियते भगवती अधा तन्मन्ये धितम उत्तमम म्हूण म्हळ्यार प्रल्हाद महाराज हिरण्यकशिपू तागेलो बापसू सांगता की हें बेस्ट कसं हांव स्कुलां शिकिल्लें म्हळ्यार हें 9 विशय म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम म्हणून ऍक्च्युली श्रवण कीर्तन म्हणटात पण आमी देवाल खातीर न्ही आमी केन्नाय करता आसत खंयच्याय विशयांत आतां पक्कने कोणाक क्रिकेटांत मस्त इंट्रस्ट आसा म्हूण लेखल्यार तो क्रिकेटा विशीं श्रवण कीर्तन करता आसत म्हळ्यार आतां वर्ल्ड कपांत तूं कोण कोण आसा ते इंडियन टिमांत तूं कोण विन जाता आसा कोण कितले स्कोर केले खंयची खंयची कंट्री खंय पावली ती म्हळ्यार ते क्रिकेटा विशय श्रवण कीर्तन म्हळ्यार खंयच्याय विशयान तूं आमी लायफांत पळयात ती आमगे गोत नासी आमी त्या विशयार श्रवण कीर्तन करता आसत जाल्यार केन्ना आमी तोच विशय श्रवण कीर्तन विष्णू खातीर करता ती ताका भक्ती म्हणचें म्हणून ताकाची प्रल्हाद महाराजान सांगची पळय
इति पुंसार्पित विष्णो म्हळ्यार हे केतना श्रवण कीर्तन हे नव प्रोसेस आमी देवाल विष्णू खातीर करता ती तें देव प्रल्हाद महाराज सांगता भक्तीचेन नवलक्षण म्हणून हे भक्तीचे नव लक्षण म्हणून हे पुरो आमी देवाल खातीर करतात जाल्यार हे भक्तीन नवलक्षण म्हणून आनी ताजे रिजल्ट कसो येता हे अशी हे भक्ती फॉलो केल्यार क्रियते भगवती अधा म्हणून हे केल्यार नव वस्तू श्रवणम कीर्तनम तेन्ना आमकां देवाले खातीर आकर्शण आमगेर वाडून येता म्हणून आनी ताचेन कसन जाता तन्मन्ये धितम उत्तमम हे केन्ना आमकां मन आवडटा हे विशय पुरो आमकां कोण शिकयता हे बेस्ट एज्युकेशन म्हणून प्रल्हाद महाराज सांगता हाजे की ना ओड विशय जगत्यांत ना शिकची तशी म्हणून कसं जाल्यार की हे पुरो केल्यार आमकां देवाल प्रती भक्ती येतली म्हणून आनी खंयच्यान आमकां देवाल प्रती भक्ती येता तें ज्ञान खंय प्राप्त जाता तें पुरापशी बेस्ट म्हणून सो आमी एक प्रकारार पळयत आमी आतां शिक्षाष्टकमा विशय सत्संग करता आसती तेन्ना आमी श्रवण कीर्तन स्मरण आमगेलें जाता आसत आमी आयकता आसती आनी हें केन्ना आमी करता ती तेन्ना आमी ऑलरेडी ते अभिदयार आसती म्हळ्यार देवाल ओटू कनेक्ट जावचे खातीर आमी ट्राय करता आसती म्हूण पळयत सो आनी लास्टार आमी पळयत की प्रयोजन म्हळ्यार देवाल खातीर प्रेम न्हय ते अनुभव जावचे देवाल खातीर एक अनुभव जावचे ते आमी ते शिष्टाष्टकमाचे लास्टाचे 6, 7, 8 श्लोक पळयल्यार ते एक प्रकारार प्रयोजन म्हूण पळयत की आमगेलें मन देवाले देवाल स्मरण करचें तूच आसता आनी आमगेलें देवाल खातीर प्रेम ते अनुभव करचें ती शक्ती देव आमकां अनुग्रह दितलो म्हूण ते शिष्टाष्टकमान तूं पळयत मागीर आनीक एक विशय शिष्टाष्टकमान तूं पळयत तशेंच म्हळ्यार की भक्ती विनोद ठाकुरान सांगिल्लें आसा तांगेलें की ब्रॉड स्टेज ऑफ भक्ती म्हणटा पळय विंगड विंगड एक भक्तींत मुखार सून वताना एक 3 आसा म्हणून सूर एक साधना भक्ती करचें भाव भक्ती आनी प्रेम भक्ती म्हणून साधना भक्तींत आनी वैदी आनी रागानुग म्हळ्यार केन्ना आमी साधक जावन सुरेख असं की एक प्रयत्न करता ती भक्तींत मुखार सून वचचे खातीर ताका वैदी भक्ती म्हूण आमी सांगयता म्हूण पळयत ते वैदी भक्तींत कसं की एक रुल्स एंड रेग्युलेशन आमी फॉलो करता ती आनी त्यांची आमी केन्ना फॉलो करता करता वता ती तेन्ना आमकां एक आकर्शण जावन रागानुग भक्ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळयत शिक्षाष्टकमान तूं कशी एक श्लोक देखून आनीक श्लोकांत आमी केन्ना मुखार सून वता ती ते आमी पळयत देवान तें एक दाखोवन दिलेलें आसा की एक प्रकार की साधना भक्ती देखून भाव भक्ती देखून प्रेम भक्ती तें कशी तें एक जर्नी आसा तें कशी मुखार सून वचचें तें देवान दाखोवन दिलेलें आसा हें शिष्टाष्टकमान तूं आनी लास्टार ते 7-8 श्लोकांत आमी एक्चुअली पळयत की श्रीमती राधा राणी कसन एक भावना आसा प्रेम देवाल खातीर त्या प्रकाराची भावना चैतन्य महाप्रभू ती तो व्यक्त करता 7-8 श्लोकांत पळयत म्हळ्यार एक्चुअली चैतन्य महाप्रभू पळयल्यार एक प्रकार तांगेल्या अवतारांत तूं तांणी भक्तार रुपारी राधेलें कसन राधा राणी कसन एक मूड आशिल्लें भावना कृष्णालपती प्रेम त्या मुडार आसत तांणी आनी त्या 8 श्लोकांत तूं त्या मूड पळयत आमी म्हूण पळयत म्हळ्यार हाजे किना मुखार सून कसने ना तशी त्या प्रकाराचे ते एक भक्ती व्यक्त करता हे शिष्टाष्टकमाचे लास्ट श्लोकांत सो आमी पळयल्यार ओवरऑल फ्लो कृष्णा शिष्टाष्टकमा पळयल्यार की देव एक प्रकार दाखोवन दिता की कसने आमी भक्तींत मुखार सून वचका जाल्यार देवाल नामस्मरणान तूं सूर जावचें म्हूण देवाल नाम जप करून सूर जावचें म्हूण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन म्हूण देव सांगता नाम नाम अकारी बहुधा निज म्हळ्यार देवा तुगेलें पुरा शक्ती तूं तुगेलें नांवान तूं घालेलें आसा तुगेलें नामस्मरण केन्ना करता ती तेन्ना कसन जावका तें प्राप्त जाता म्हणून आनी लास्ट श्लोकार आमी पळयत ऐ नंद तनुजा किंग मुखारसून देव शास्त्र ऐ नंद तनुजा किंकरम म्हूण 5 श्लोकांत तूं आस सो त्या प्रकारार सांगता सांगता लास्टार सांगता की देवा तूं कसन जावका तें करी मेगेलो तूं म्हाक तुगेली भक्ती जावका म्हूण सो आमी पळयत की शिष्टाष्टकमान तूं देव एक प्रकार दाखोवन दिता देवाल नामस्मरण देवाल तें होली नेम म्हणटात पळय देवाल नांव ताची महिमा ताचेर आमी फोकस केल्यार आमकां एक देवाल विशय अनुभव जातलो म्हूण खंडीत म्हूण
भक्ती विनोद ठाकूरान तांणी तांगेलें तें पुस्तक आसा भजन रहस्य म्हणून तांतूं तांणी सांगिल्लें की कृष्णाल आनी कृष्णाल नामस्मरणांत तुका कसलेंय एक व्यत्यास ना, डिफरन्स ना. जाल्यारीची आमी पळयत चैतन्य महाप्रभू हे शिष्टाष्टकांत दोन्ही श्लोकांत खंयचे आमी मुखारसून पळयत की की देवाल नामस्मरण करताना आमी देवाल तें नामस्मरण आयकून मात घेवचें. आमी देवाल नामस्मरण मंत्र आमी केन्ना जप करता ती आमी तोंडान म्हणटात आनी आमगेल्या कान्नान आयकतात तें हरे कृष्ण महामंत्र देवाल नामस्मरण. जाल्यार तें नामस्मरण करता करता आमकां देवाल विशीं अनुभव जातलो म्हूण आमी तें करता करता प्रॅक्टीस करता करता म्हळ्यार आतां फॉर एग्जांपल एक कोणी एक कोणालें एक हांव तुमकां नांव सांगलें विनोद म्हूण सांगलें. आतां तुमकां विनोद म्हळ्यार कोण म्हूण गोतना. एक नांव मात तें. कोण म्हूण गोतना तो विनोद कोण म्हूण. जाल्यारय हांव तुमकां सांगलें त्या विशया तें विनोदा विशय सांगलें हांव तुमकां की हो तो अशें आसा, तो तशें आसा. तेन्ना तुमकां शिके ताची वस्तू कळटलो. हो विनोद म्हळ्यार अशी, हांगा ह्या गांवांत राबता, अशी काम करता. सुरेश सांगता तें एक नांव मात आशिल्लें. जाल्यार हांव तुमकां तागेले विशय विवरसून सांगल्यारय तुमकां आनीक एक असंख्य एक ताचे विशय कळटलो. सो एक विशय म्हणल्यार की आमी कितले एक मनशा विशय ताका चड कळटा आसतना पळय तेन्ना आमी तागेलें नांव घेतलें चित्ता तागेलो संबंदीत कसो विशय आसा पळय ते पुरा एक प्रकार मन आयकतलें. आतां फॉर एग्जांपल अमेरिकाचे एक प्रेसिडेंट आशिल्लो ओबामा म्हणून. आतां खंयचे एक सान गांवांत हळ्ळी गांवांत तूं खंय एक ओबामा म्हळ्यार कोण म्हूण सांगल्यार ताका गोत अशेंच ना. खाली एक नांव मात आसतलें ओबामा सूर्यपंत आयकुचें म्हूण. जाल्यारय आमकां मुखारसून त्या मनशान सांगल्यार की ओबामा म्हळ्यार अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, तो अशें आशिल्लो, तागेलें चित्र दाखयलें, तागेले विशय सांगलें, तो कित काळा खातीर प्रेसिडेंट आशिल्लो, तो खंय खंय चमकला. तेन्ना आमकां कसंय एक विशय कळटा ते आमी संबंद दिवप त्या नांवाचे आनी विशयाचे ते संबंद दिवप. सो ह्या प्रकारार आसा. जाल्यारय आनीक एक आमी दृश्टांत पळोवंक जाल्यारय हांव सुकेतना एक चार्डाल नांव घेता तिगेले चार्डालें. तेन्ना तें नॉलेज मात न्हय. हांव सुक चार्डा विशय पुरा गोत्त आसा. ताका कसो लायक जाता, तो दिश्य कशें आसा, ताका कसो खावों का, कसो पिवों का, केन्ना न्हीद करों का, हांव सुक पुरा गोत्त आसा. जाल्यार हांव सुकेतना त्या चार्डाल नांव घेता तेन्ना त्या चार्डाल विशय भार एक प्रेमान, भार एक खुशेरी हांव तें चार्डाल नांव घेता म्हूण. आनी तें नांव घेतना हांव सुक त्या चार्डाल विशय पुरा मना येता. सो आमी एक पळयत की केन्नाय खंयचे विशयास नांव घेतना तें आमी खाली तें व्यक्तीलें नांव मात न्हय, ते व्यक्तीलें नांव घेतना उच्चारण करतना तें तागेलो संबंदीत आशिल्लो पुरा विशय वय आमगेल्या मनांत येता म्हूण तें नांव घेतनाची. सो सुरे केन्ना कोणाला गुर्त नासल्यारय तें एक नांव मात्र. जाल्यारय आमी केन्ना नांव वट्टू तागेलो विशय कळटा तेन्ना आमकां कसो एक ज्ञान येता त्या मनशा विशय. म्हळ्यार कशें ओबामा प्रेसिडेंट आशिल्लो, हें आशिल्लो म्हूण. नांव मात्र तागेलो विशय मात केल्लें. मात तिनूय विशय आमी पळयलो केन्ना एक हांव सुद्दां चार्डाल नांव घेता तेन्ना ताका चार्डाक हांव सुद्दां चार्डाल विशय ज्ञान मात न्हय, भार एक प्रेमाची भावना आसा तिका हांव सुद्दां चार्डा खातीर. सो हें एक प्रकार तीन लेवल पळयत म्हूण सांगयत. सो आमी तशी पळयत की देवाल विशय नाम करतना सुरे आमी नामस्मरण करतना देवाल विशय नाम आसचें पुरो. हाली मस्त जन देवाल नामस्मरण करचें सूर करता ती तेन्ना तांकां देवाल विशय कसले गोत नासचें पुरो. कोण की सांगलें देवाल नामस्मरण केल्यार चांग जातलें ताचे खातीर आमी सूर करता ती. जाल्यार आमी केन्ना सूर करता ती आमकां अनुभव जाता तेन्ना आमकां देवाल विशय आमी आयकुचें सूर करता ती. आनी देवाल विशय आमकां कळटा सत्संगा येवन भक्तान आयकून की देवाल विशय हो आसा म्हणून. तेन्ना आमकां त्या देवाल नामस्मरण करतना फुडें चड कसो एक अनुभव जाता. देवाल नामस्मरण म्हळ्यार आमी व्हड तो देव तो अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक तो व्हड देव तागेलें नांव आमी घेता आसा ती. तें नांव म्हणलें सुद्दां आमकां देवाल पुरो विंगड विंगड विशय उडगास येवचें पुरो. आनी त्या प्रकारार हगूर 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 आमी केन्ना देवाल नामस्मरण भक्ताल संघांत आयकून मुखारसून आयकता वता ती तेन्ना तें ज्ञान आशिल्लें हगूर हगूर देवाल खातीर आमकां प्रिती आमगेल्या मनांत वाडून येता म्हूण.
देवाल नामस्मरण करताना देवाल नाम वय आयकना ती जाल्यार देवाल विशय आमकां कसन कसन आमकां आयकलेलें तें पुरा आमगेल्या हृदयांत म्हणटात पळय एक प्रकार ती भावना उत्पन्न जाता आनी देवाल तें नामस्मरणांतू आमकां मन घालच्याक आनीकय खुशी जाता म्हूण पळयता. सो देव चैतन्य महाप्रभू एक प्रकार पळयल्यार हें देवाल नामस्मरण शिश्टाष्टकमांतू देवाल नांवा विशय सांगता आनी हें शिश्टाष्टकम लास्ट श्लोक अंत श्लोक पळयल्यार देवाल विशय तो फुल पुरा तेगेले पूर्ण मनान देव पूर्ण भावनेन देवाल भक्तीन तूं लीन जावन आसा म्हूण. सो आमी पळयत की एक प्रकारारी हें एग्जाम्पलार दृश्टांतार पळयता की हें भक्तीची प्रोसेस सुरू जाता देवाल नामस्मरण करून. देवाल विशय आमकां चड उण गोत्तशें गोत्तशें पुरो जाल्यार ते देवाल नामस्मरण करता 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 नॅचरली कसन जाता मुखारसून आमकां देवाले विशय चड कळटा, देवालो एक अनुभव, देवाल्या अनुग्रहान आमकां देवाल मनांतू एक देवाल खातीर प्रिती वाडून येता म्हूण सांगयता. आनी ते हगूर हगूर देवाल विशय ती प्रिती वाडून येता वताना लास्टार कशें भारी एक देवाल खातीर प्रेम उत्पन्न जाता आमगेल्या मनांतू म्हूण. सो हें चैतन्य महाप्रभून शिश्टाष्टकमाचे 8 श्लोकांतू आमकां दृश्टांत दाखोवन दिलेलें आसा. देव दाखोवन दिता की हें दोनी श्लोकांत तशें आसा की पुरा शक्ती देवाली देवाल नामस्मरणांतूच आसा. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती म्हळ्यार देवालें कृष्णालें आनी कृष्णा नांवांतू कांय व्यत्यास ना, नॉन डिफरंट कसलें डिफरन्स ना म्हूण चैतन्य महाप्रभू आमकां एक विशेष रुपारी दाखोवन दिता हें शिश्टाष्टकमांतून. सो आतां आमी आंगारा बोया आयचें सेशन 108 पर्यंत हरे कृष्ण महामंत्र आमी पुराजन ओट्टू मेळ न्हू हें सेशनांत करुया आनी ताजे देवाले मागून घेवया की एक चांग रुपारी पुराजन ओट्टू मेळ हें एक रावंड आमी करुया देवाले शिश्टाष्टकम म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू मनांत हें चिंतलें की पुरा भक्तजनान चैतन्य महाप्रभूलें हें हरे कृष्ण महामंत्र जप आमी पुराजनान मनस्पूर्वक करूं. सो हांव एक 2 मिनिटान कसन आजी डिस्कस केलेलें तें हांव समरी सांगता. आमी स्टार्ट केलेलें की आयचे एक श्लोकाचे विशय हें आमी सांगलें मात आमी श्लोका विशय कसन आजचे डिस्कस करनी. आज आमी शिश्टाष्टकम कसन देवाल कसन भावना ताजे विशय आमी हें आज सेशन केलेलें. आमी पळयलेलें की हें चैतन्य महाप्रभूलें अंतलिलाचें चैतन्य चरितामृताचे 20 अध्यायांतू हें शिश्टाष्टकम येता आनी ईच श्लोका नंतर कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांणी ताचे विशय विवर्सून सांगता ती म्हूण आनी भक्ती विनोद ठाकूर स्वाम्यान ते कसन ते बरयलेलें हाजे विशय तांतू देखून आमी हें पळयलें म्हूण सांगिन. सो आमी हें पळयलें की चैतन्य महाप्रभूलें सगळें मूळ हें शिश्टाष्टकमांतू की अशी न्हय की कसन एक प्रचार कोरता म्हणून अशी कोरता तशी कोरता म्हणून जाल्यार एक प्रकार म्हणटात पळय आमगेलें एक आत्मचिंतन देव आत्मचिंतन कोन्न दाखोवन दिता आसत की देवाल नामस्मरण म्हळ्यार कसन हे मना म्हाका कांय रुची ना म्हूण तुगेले खातीर देवाल नामस्मरणा खातीर म्हळ्यार देव दाखोवन दिता की आमी नामस्मरण करताना आमगेल भावना कशी आसूं का म्हूण ते देव भावना ती व्यक्त करून शिश्टाष्टकमा प्रार्थनांतू ते आमकां दाखोवन दिता. सो देवालें एक प्रकार मूड भावना हें शिश्टाष्टकमान तशें आसा की आमी देवाल नामस्मरण खंयची रुपार कसन भावनेन कोरता आनी तशें केल्यार आमकां देवाल नामस्मरण देवाल स्मरण आमगेल्या हृदयांत उत्पन्न जातलें म्हूण त्या प्रकारारी आमी पळयलें. मागीर आमी हें कॉन्सेप्ट पळयलें संबंध अभिधेय आनी प्रयोजन म्हूण आमी एक तें दृश्टांत पळयलें की खंयचें एक कार एक जावका म्हूण चंद दिसलें तेन्ना आमकां कारा प्रती एक संबंध येतलो मात ते कार घेवची कसन कसन प्रोसेस आसा म्हळ्यार ते शोरूम खंय आसा कितले दुड्ड लोन घेवका की आनी ते कार घेवच ते कसन प्रोसेस आसा तें अभिधेय आनी ते कार प्राप्त जाता कसन खुशी मेळटली और विंगड जेन्ना ते कशें जाळ येतलें आमगेलें कितलें लायक तें एक प्रयोजन म्हूण तशें एक प्रकारार सांगलें. तशींच चैतन्य महाप्रभू आमकां दाखयता की कृष्णान ओट्टू संबंध दिवचे म्हळ्यार मनुश्य जिवनांत पुरापशी व्हड विशय म्हूण आनी कृष्णान ओट्टू संबंध दिवचे ताची प्रोसेस कसन अभिधेय कसन भक्ती म्हूण आनी तें भक्ती आमी प्रोसेस फॉलो करून कसन जातलें आमकां देवाक देवाक आमी भक्ती देवाल कशी मनांत कशी आसा तशी आमी ते भक्ती फॉलो केल्यार कसन जातलें प्रयोजन आमकां देवाल प्रती प्रेम प्रिती उत्पन्न जातलें म्हूण
आणि ते भक्तीच प्रोसेस कसं नाही म्हणून आम्ही त्या प्रल्हाद महाराजान ते सांगील श्लोक पळयलो श्रवणम कीर्तनम ते नव लक्षणम म्हळ्यार केन्ना आमी श्रवण कीर्तन आमी विंगड विंगड विशयाच करता आसतात ह्या संवसारांत जाल्यार विष्णू खातीर केल्यार इति पुंसार्पित विष्णू म्हूण प्रल्हाद महाराजान सांगचे विष्णू खातीर आमी ते श्रवण कीर्तन केल्यार ते भक्ती हे नवलक्षण म्हणून आनी ताचेन कसन जातलें क्रियते भगवती अथ आमकां ताचे खातीर एक आकर्षण देवाल खातीर जातलें हें केन्ना आमी भक्तीची प्रोसेस फॉलो करता ती म्हूण हें धितम उत्तमम म्हूण म्हळ्यार हिरण्यकशिपू सांगता हाजे किना बेस्ट एज्युकेशन नॉलेज कांय ना ह्या संवसारांत म्हूण मागीर लास्ट पॉयंट आमी आयचे सेशनांत पळयलें की भक्ती विनोद ठाकुरान कशें सांगिल्लें की तीन एक लेवल आसता ती स्टेज आसता ती भक्तीच्या साधना भक्ती भाव भक्ती आनी प्रेम भक्ती आमी पुरा साधक जावन आसतना आमी त्या भक्तीची प्रोसेस फॉलो करता ती आनी ते हगूर हगूर ते शिश्टाश्टक आमकां दाखोवन दितले देव की साधना देखून भाव भाव देखून प्रेम ते विंगड विंगड स्टेज कशी येता म्हूण आमी त्या शिश्टाश्टकां मुखार वयले सेशन्सांत आमी पळोवया आनी लास्टार आमी तें अशी दृश्टांत पळयलें कोणाले विशय नांव मात करता आसल्यार ते आमगे खातीर एक नांव मात ते व्यक्ती विशय आमकां सांगलें की तो पळोवचें कशें आसा तो खंयच्या गांवांत आसा तो कसं काम करता तेन्ना आमकां तें नांव सांगलें सुद्दां तागेले विशय पुरा उडगास येतलो सो एक स्टेज म्हळ्यार नांव मात कळचें दोन्ही स्टेज म्हळ्यार त्या व्यक्ती विशय कळचें आनी तिन्नी स्टेज आमी तें एग्जाम्पल पळयलें केन्ना कशें एक आवसू चार्डाल नांव घेता तेन्ना त्या आवसूक चार्डाल नांव गोत आसा आनी त्या चार्डाल विशय वेगळोच आसा जाल्यार आनीक एक व्हड विशय म्हळ्यार आवसून नांव घेताना ती एक प्रीती आसता तें नांव घेताना आवसून चार्डाल सो तशी जी चैतन्य महाप्रभू आमकां शिश्टाष्टकमांतून दाखोवन दिता की कृष्णा वांगडा संबंध पावता सुरे आमी कृष्णान नांवाची महिमा आयकून कृष्णान नांव आयकतली जाल्यार आमी केन्ना भक्ताल संघांत ह्या पुरा भक्तीची प्रोसेस फॉलो करता ती नामस्मरण नियमीत रुपार करता ती तेन्ना आमकां कृष्णाल विशय आनीकय कळटलें म्हणून आनी लास्टार आमकां म्हणटात पळय ते रूच येत तरी आमकां कृष्णाल स्मरण केन्नाय जगतलें म्हूण ते चैतन्य महाप्रभून एक प्रकार आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की कृष्णान नामस्मरणाची त्या प्रोसेस खंयच्यान आमकां मुखारसून कृष्णाल प्रती प्रीत येतली म्हूण आत्तां आमकां साधक जावन आसतना कृष्णाल खातीर प्रीती ना और आमकां कृष्णाल नामस्मरणा प्रती रुची ना आसतली जाल्यार आमी तें करता वतात ती गुरुजनान सांगिल्लें आमगेलें तांणी कसो नाद दितात आमकां ते आमी आमगेल्या जिवनांत स्विकार करून त्या प्रकारान आमगेलें जीवन करता ती भक्तीन तूं मुखारसून वचचें आमगेले लेखार प्रयास करतात जाल्यार तितलें तें नामस्मरण भक्तीची प्रोसेस ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು आमकां कसन जातलें ताजें एक प्रयोजन आमकां देवाल्या चरण कमलापती आमगेले एक मनांत तूं प्रीती वाडून येतली तें खंडीत सो आतां आमी पुराजन मेळ्ळू चैतन्य महाप्रभून ते सांगिल्लें हरे कृष्ण मंत्राचें कितें मनस्पूर्वक विंगड पुरा विशय सायडार दवरून 108 पंथा हरे कृष्ण महामंत्राचें जप करूया आनी ताजे नंतर मागीर कंक्लूड करूया सेशन हरे कृष्ण प्रभुपाद स्वामीला व्हिडिओ प्ले करता ती आमी ಒಟ್ಟು मेळून पुरा जन सांगता वचचें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare हरि नाम संकीर्तन की जय. सो आजची सेशन कंक्लूड करचे का जयंती माताजी आसिकी प्लॅटफॉर्म आली की त्यांनी फर्स्ट श्लोक रिपीट करू का. ओके त्यांनी डिस्कनेक्ट झाले दिसतं. ओके सो
आम्ही जस्ट एक मेडिटेट करूया. ऑल्दो नेक्स्ट हे आयचे सेशनांत आमी हे फर्स्ट श्लोक पळयनी ताजे विशयी नेक्स्ट डिस्कशन करूया. आमी आजी आजी ओवरव्यू मात केलेलें शिष्टाष्टकम म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून ताका फर्स्ट श्लोका वयरी आजी आमी मेडिटेट करूया. हांव एक पंता रिपीट करता. त्या आमी ताजे विशयी मनांत दवरुया. चेतो दर्पणमार्जनम् पवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरव चन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् सर्वात्मा परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. कोणाले कसं कॉमेंट फीडबॅक असल्यार सांगेता. आता आमी हे शिष्टाष्टकमाचे फर्स्ट श्लोकार देखून डिस्कशन इन डेप्थ नेक्स्ट वीक देखून सुरू करूया. हे 8 श्लोक आसा ती 8 श्लोका वयरी मे बी आमगेल्या 12-14 सेशन जावचे पुरो आमी विवर्सून ह्या पॅटर्नारी करूया. थोडे डिस्कशन करूया मागीर देवाल नामस्मरण एक राउंड करून कंक्लूड करूया. धन्यवाद पुरा जनाल कॉमेंट्सा खातीर. तुमी किंचित रुपारी सेव करचे दिता आसा ती हाजे खातीर धन्यवाद आसा. 1-2 मिनिट असं कोणाक कसं आनी फीडबॅक कॉमेंट दिवपाक जाय दिवेत तशें आमी कंक्लूड करूया. प्रभु जी हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा विश्वांबर प्रभू. हरे कृष्ण. हा म्हाका विचारचें की हे शिक्षाष्टकम वर्सेस एक्चुअली म्हणटा चैतन्य महाप्रभू ना संत एक्चुअली बरिले मीन्स ही इज रिटन ऑर इज स्पोकन व्हॉट इज एक्चुअली. ओके वय तांणी अशें बरयलेलें न्ही. तांणी हे विंगड टायमार तांगेले भक्त जन आयज तांणी हे व्यक्त केलेलें आनी एका पंतांनी विंगड ऑकेजनार तांणी हे श्लोक सांगिल्ले आसा एक्चुअली. जाल्यार हे भक्त जनान ते रेकॉर्ड करून हे 8 तांणी सांगिल्ले श्लोक ते ओट्टू घालून ते शिष्टाष्टक म्हणून तांणी त्या मुखार आयिल्ले आचार्यान तांणी ते प्रस्तुत केले. आणि हे पुरा ते चैतन्य चरितामृताचे अंतलीलाचे 20th चॅप्टरांतू लास्ट चॅप्टरांतू हे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हे श्लोक दिलेलो आसा. तांतू चॅप्टरांतूय पळयल्यार कंटिन्युअसली ना हे श्लोक 8 श्लोक एक श्लोक आसा. मागीर ताजे विशय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ताजे विशय ताजे एक प्रकारार अनुवाद और ताजे विशय सांगता ती मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान 2 श्लोक येता 3 श्लोक येता तशी जाल्यार हे वय हा प्रभू. अनेकच की जसं लास्ट टाइम एक्चुअली आम्ही जी वत असताना एक्चुअली आम्ही बसात आम्ही आशिल्ले नितीविष्णू वेजिरा मातेची ते पुरा आम्ही खूप अशी इष्टा गोष्टी करण्यात जायले की नॉट 9 ग्लोरीज ऑफ द होली नेम 89 ग्लोरीज एक्चुअली देन ते मग फर्स्ट टाइम कळते आता हे फर्स्ट श्लोक असले 66 तातूंत 9 ग्लोरीज असतात पूर्ण. फर्स्ट ते चित्र दर्पण मार्जन हे आमगे हृदयाचे पुरा क्लीन करता म्हणून ना अशें करेक्ट. तर पुरा एक श्लोका ते लाईनचा भितर आसा पुरा ते करेक्ट. येस प्रभू येस. सो आमी मुखार वेल सेशनांतू मे बी फर्स्ट श्लोका वयरी 2 सेशन करपा पडटलें कसं की फर्स्ट श्लोकांतू इतले सकट विशय आसा तुमी सांगल्या म्हणके आमी नेक्स्ट संडे आनी ताजे मुखार वेल संडे तांतू डिटेल्स आंतू आमी सत्संग करूया प्रभू. ते 2 की 3 सेशन घेतल्याय म्हाका दिसता पुरो जायना तुला अशी. हय करेक्ट तुमी सांगिल्लें करेक्ट जाल्यार की ते एक श्लोकांतू इतले सकट विशय आसता. फर्स्ट श्लोकांत भितर म्हाका वयली खूप नाशिल्लें की तातूंत इतले हे आसा म्हणून फर्स्ट टाइम आयकल्लें कळटलें असेल नितीविष्णू सांगते बदला माते बसून एक बरोबर आहे किंवा ते कळच्या म्हणलें इतले आयकल्लें तातूंत हे खूप नाशिल्लें म्हाका अशी. येस. सो आमी डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 सेशन आमचो डिटेल्स आणवचे ताचे. थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद तुम्ही पुराजन हे सेशन जॉईन केलेल्या खातीर कृतज्ञ जावन आसा की तुम्ही एवरी संडे टाइम काढून जॉईन करता आसा. सो हरे कृष्ण महामंत्राचे एक पंथा जप करून आम्ही सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.
हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मिलने पुराचे ना शिष्टाष्टकमाचे फर्स्ट श्लोक हरे कृष्ण धन्यवाद